आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो दीस फक्त एक सण किंवा एक उत्सव म्हणून साजरो न करता आमकां याद करता की आमकां ही जी पृथ्वी आसा की हे निसर्ग आसा हे आमी फक्त फुडल्या जनरेशना कडसून उधार घेतला आणि आमकां फाटल्या पिळगे कडसून जे घेतला ते आमी सांबाळून घेवन फुडल्या पिळगेक परत तशें दिवपाक जाय. त्याच्या खातीर जे सस्टेनेबल गजाली आसा त्यो करपाक जाय. आमी म्युनिसिपालिटी खूब प्राउडली सांगता की आमी जायत्यो गजाली लायक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, सेग्रिगेशन खुबश्यो गजाली करता. पण तातूंत आयज एक भारत बरो गजाल म्हटल्यार आमी ग्रीन व्हेहिकलांक गेल्या. दीस ग्रीन व्हेहिकल इज अ कमिटमेंट फ्रॉम सांखळी म्युनिसिपालिटी दॅट इट विल नॉट जस्ट कॅटर द सार्वजनिक सोशल लाईफ ऑफ द पीपल टू अपलिफ्ट द गार्बेजीस अँड ऑल. जर त्याच्या व्यतिरिक्त जे कार्बन इमिशन आसा पळय ते रेड्यूस करपाचें काम हे करतले. आणि आमचे तेच्या भायर आमच्या कडेन सांखळी म्युनिसिपालिटी कडेन ऑलरेडी 10 डिझल व्हेहिकल्स आसात. त्यो डिझल व्हेहिकलाचे लागीं आमकां 1 लाख एक्सपेन्सीस येता त्यो कर्टेल जातले आनी 1 लाख रुपया वाजोवपाक शकतली. हो जो इनिशिएटीव आसा हो मोबिलो कंपनीच्या CSR च्या हितून आमकां जाल्लो आसा जितून गोवा CSRन हेल्प केला. आणि हे क्रेडीट फक्त म्हाका वचपाक जायना बिकॉज आय एम अ चेअरपर्सन. इट वॉज अ गूड इनिशिएटीव एंड आयडिया ऑफ द एक्स चेअरपर्सन रश्मी देसाई तिचे बीन हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आणि हांव सांखळी वासिया लागीं मागता की अश्यो ज्यो इनोवेटीव आयडियाज आसा तुमी आमच्या पर्यंत मुद्दम पावोवच्यो जेणे करून सांखळी म्युनिसिपालिटी अशा कार्या खातीर सदांच अविरत प्रयत्न करता वेर वी कॅन कर्टेन वी कॅन सस्टेन अँड लेट अस मेक द सांखळी ग्रीन अँड एव्हरग्रीन. सांखळी नगरपालिका हांच्यानी आयचो ग्रीन इनिशिएटीव जो घेतला मॉलबियो लॅब हांच्या वतीन 10 ई चार्जिंग व्हेहिकल्स तांकां ज्यो कचरा एकी कडेन करपा खातीर ज्यो व्हेहिकल मेळ्ळ्यात त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं हांव सांखळी म्युनिसिपालिटी ह्या पुराय नगराध्यक्ष तांच्या सगळ्या कावन्सिलरांचे सांखळीच्या समिस्त लोकांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हांव मॉलबियो लॅबाक आमच्या सांखळीकारांच्या वतीन खूब खूब धन्यवाद दिता. CSR इनिशिएटीवच्या अंतर्गत तांच्यांनी ह्यो 10 गाडयो आमकां सांखळीकारा खातीर दिल्या ही खूब बरी गजाल आसा. आमी पळयता की सातत्यात एक म्हणजे आयच्या एनवायरमेंट डेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना स्वच्छ सांखळी सुंदर सांखळी जर दवरतले आसत जाल्यार ती आतां आमची जबाबदारी आसा. म्युनिसिपालिटीन वेगवेगळ्यो इनिशिएटीव्स घेतल्या त्यो इम्प्लिमेंट करपाचें आनी खूब बऱ्या पद्दतीन लोकां मदीं वचपाचें काम सांखळीचे आमचे कामगार कावन्सिलर सगळे जाण करतलेच. बट लोकांनी तांकां सहकार्य करचें एकटेच ताचे कडेन मागता. कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर सातत्यात सरकाराचो म्युनिसिपालिटीचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर प्रयत्न करीत आसा. आनी आयच्या बऱ्या ह्या एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान 10 व्हेहिकल इट इज अ बीग थिंग एका मॉलबियो कंपनीच्या CSRच्या वतीन आमकां सांखळी नगरपालिके खातीर मेळप म्हणजे म्हाका दिसता सांखळीकारांचें भाग्य आसा. पण सांखळीकारांनी ह्यान फुडें प्लास्टीक पिशवी बाजारात हाडपाची बंद करची आनी तेंच्यांनी आपली कॉटनची पिशवी घेवन येवची जेणे करून प्लास्टीक आमी घेवपाचेंच बंद करतले. वेगवेगळे इनिशिएटीव्स ह्या फुडल्या 8 ते 10 दिसांक सरकार घेवपाचें आसा. पण लोकांनी जर घेतली आसत जाल्यार ताचें खूब मोठें सहकार्य आमकां सगळ्यांक जातलें. परत एकदां एनवायरमेंट डेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द मॉलबियो लॅब. दे हॅव स्पॉन्सर्ड 10 व्हेहिकल्स फॉर द सांखळी म्युनिसिपालिटी फॉर दिस पर्पज. थँक्यू. So this is a good initiative that the Sankhli Municipal Corporation has taken. We believe that innovation should support not only people but also to the environment. And these vehicles, the idea of the vehicle was very good. That's why under company's CSR initiative, we decided to support to the government and to the municipal corporation.